नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। पिळगांवच्या ग्रामसभेत मायनिंग आणि फेरीबोटी वेल्यान जालो बोवाळ। पावसात मायनिंग येरादारी 8 दिसांनी बंद केली ना जाल्यार थळावे देंवतले रस्त्यार लोकांची थेट शिटकावणी। गावातली न्हंय शेत जमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रश्नावेल्यान गाजली सुर्लाची ग्रामसभा। साळगांवकार खण कंपनी कडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो चल्ला यत्न ग्रामस्थांनी केला आरोप। गोंयकारांनी लाखीच्यो कुल्ल्यो टाळच्यो धरपाक दर्यार परतून सोडच्यो उदकांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आवाहन। काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 17 ऑगस्टाक येतले गोंयांत। ह्यो वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर पक्ष घटमूट करपा खातीर वेर्णा जातली बसका। काँग्रेसीचे कार्याध्यक्ष सुनील कौटणकरांची माहिती। कोकण रेल्वेन 2025-26 आर्थिक वर्सा बरीच कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपयांचे मेळयलो निव्वळ फायदो। येणावळ वाडपाक वांगडाच कोकण रेल्वेन प्रवाशांची सुविधा सुरक्षितताय आणि मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचेरूय दिलो भर। आणि स्वातंत्र्य दिसात केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्री सावंतान उक्तायल्या नाराजी। वंदे मातरम गीताक योग्य मान मेळपाकूच जाय मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। आता खबरो विस्तारान। मायनिंग विशयावेल्यान आयतारा साली पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली। मायनिंग येरादारी पावसात बंद करपाक 8 दिसांचो वेळ दिला ना जाल्यार थळाव्यांनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या। तशेंच सारमानस वाठारांत फ्लायओव्हर नाका अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली। सारमानस फेरी सेवा जाग्यार घालात ही मागणी लेगीत ग्रामसभेत फुडें आयली। आम्ही आज 2 वर्सां जाली जी मायनिंग लागून अगेन्स्ट त्यांचे जे खंयच्या डिपार्टमेंट आमी लेटर करता, जावं ते मागीर कलेक्टराचें ऑफिस आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसूं, पोल्युशन बोर्ड आसूं, कोणूच आमच्या हेजेर लक्ष दिना। आणि फ्लायओव्हरचे कितें आहा तुमचे? फ्लायओव्हराचें आतां कितें जाल्लें आसा, फ्लायओव्हर हो ते आतां तेंच्यांनी फायल हांगा पंचायतीन दिल्लेली आसा लायसनाक, पूण ती जर फायल जर फाल्यां जर तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमी सारमानस कंप्लिटली काबार। कित्याक आयज इसी म्हणटा कितें की 200 मिटरा भितर जे मायनिंग ट्रान्सपोर्ट आसता पळय ते तुजी मिनरल हें आसूंक जायना, कितें आसूंक जायना, घरां आसपाक जायना। जाल्यार आयज 90% जी घरां आसा सारमनच्या येयली ती 200 मिटरांनी येता आणि वॉट बेजीस ते आतां ते मायनिंग चलयता आणि खंयच्या आदाराचेर ते आयज हेका फ्लायओव्हराक मागता। आयज फ्लायओव्हर जर पंचायतीन परमिशन दिलें जाल्यार सारमानस काबार त्या आदाराचेर 4 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लेलें आसा, डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कलेक्टर, RTO ट्रान्सपोर्ट आणि पंचायत तुम्ही एक्शन घ्या म्हणून। पूण आयज 1 म्हयनो जालो सगळे जाण ते लेटर आपले फायलीत तशें दवरलेले आसा आणि कोणूच तेजेर एक्शन घेवंक वचना। कित्याक ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो, मायनिंगचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा आनी जो पावसान जो माती रेवो सगळो जाता हेजेर आयज आमचें डिस्कशन जालें। सो डिस्कशनान अशें जालां की आमी आतां पंच जो सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच उमाकांत आसा हो लेटर फाल्यां परवां हेका दितलो, वेदांताक दितलो की ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून। सो हेका एक 8 दिसाचो पिरियड दिल्लो आसा आनी 8 दिसाच्या उपरांत जर कंपनीन कांय हें एक्शन ना घेतली आनी बंद दवरूंक ना ट्रान्सपोर्ट जाल्यार फूल बॉडी आनी जे लोकल्स आमचे आसतले हे तेजेर बंद करपाक आमी रस्त्यार देंवतले हें जालें। आनी जे आनीक बारीक बारीक प्रश्न कितें आसा हे हेजेर सोल्युशन ऑलरेडी जाल्लेले आसा। नायट शिफ्टीचो कितें विशय येयलो? नायट शिफ्टीचे म्हणजे जी सारमानस नायट शिफ्ट चलता थंय तो नायट शिफ्ट जी आसा हितून जवळ जवळ 200 मिटराचे भितर घरां आसा हांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांची एग्जामी आसता आनी कितें आसा हे नायटीक जावन त्रास जाता म्हणून ती नायट सुद्दां बंद करपाचो हो असो एक डिसिजन हेंचे आमी पंचायतीक घेतलेले आसा आनी अवश्य ते म्हाका दिसता जावपाची अशी शक्यता आसा जातले। फ्लायओव्हर कितें विशय? फ्लायओव्हराचोय आमी डिमांड घातला की आमकां फ्लायओव्हर हो नाका। सगळे म्हणटा तो म्हणटा आमचो सुनील म्हणटा की आमचो MLA कडे फॉलोअप घेता, MLA जोर फॉलोअप घेता पूण अजून पर्यंत सॅटिस्फॅक्शन काय जायत ना। एकदा कोर्ट सुभाष फळदेसाय MLA परत आमचो MLA सगळे जाण गेले तर तेंच्यांनी कितें डिस्कशन केलें ते आमकां अजून काय खबर। एक तरी फेरी आनी दुसरी म्हणटा माय ते आतां डिस्कशन जालें
एक फेरी जर टायमार जर धरतलो सगळ्या कडेन न्हू जाल्यार कितकी धांवपळ जाता आनी ते खातीर गोंय करतलो जाल्यार एक करतलो जाल्यार सकयल मायनीचे लायनी प्रकारची लायनी आसा परत रस्तो सकयल हे आसा एक ट्रक येता सकयल तांबडे कपडे येता कामाक वयतना वयतना हे जालें खातीर रस्त्यार लोकांचो प्रोत्साहन मेळ्ळें आमकां बरे 51 सभा आसले आनी बरी चर्चा जाली मेन म्हटल्यार कितें तेंचो इश्यू चड आसलो तो मायनींग जो रस्तो पळय जो डर्टी जाता ते फाटले फावट हांव दिसलो प्रेसाक उलयल्लो की ते SOP फॉलो करून तेंच्यांनी जर ट्रान्सफर केल्लो जाल्यार एक लोक सुद्दां तांकां बरो सपोर्ट करता आतां पळय प्रत्येकाचें कितें आसा प्रत्येकाचें घरांतून भायर सदांच आसता ते वाटेनसून आनी फेरीबोटीचे प्रवासी आहा तांकां असो त्रास जावं येना हे म्हाजे खरें पंचायतीचे वतीन हांव तेंचे हें करता म्हणजे म्हाका बरें दिसना तेंचे हें करपाक की ते स्मुथली तेंचे जावंक जाय ट्रान्सपोर्ट आमी पंचायतीन आतां स्टेप घेतला आमी जर ते रस्ते अशे डर्टी करून जर ट्रान्सपोर्ट करता जाल्यार आमी फाल्यां मंगळारा तांकां नोटीस दिवपाची आसा तांकां आमकां कंपनी CC मामलेदार बाकीचे अदर्स हे आहा पळय ऑथॉरिटी आहा तांकां दितले आनी आमच्या वांगडा पब्लीक आमचे गांवचे सगळे बंधू येवन ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो असो आमी एक निश्चय धरला तेन्ना कंपनी आतां चतुर्थी येयल्या चतुर्थी लोकांक हे करप आसता तेन्ना लोकांक त्रास दिवचे न्हू ही सुद्दां म्हाजी तांकां एक विनंती आसा ती तेंच्यांनी पाळचे कित्याक तेंच्यांनी आपले पळोवन जनतेचे मातशें पळोवपाचें फेरीचे म्हणजे प्रॉब्लम म्हणजे कितें तेंच्यांनी बरें मांडलें म्हणून तें फेरी जी मदीं एक क्रॉसींग करता पळय फेरी रावता ती दुसरी अलाउड करता मागीर तो एंटर जाता भितर म्हणजे सानमानासून जुया सायडीक म्हणजे टोका सायडीक ते आतां कितें जाला तांकां सांगलां तेंच्यांनी डिमांड केला की ते म्हणटा कितें ज्यो बाराक घाली झाडां पाती मुळां भितून हें जालां ते जास्त कॅप्चर केला आनी थंय रॉक्स आहा आनी म्हाका डिसिटींग सुद्दां करची पडटली फाटीं आमदार आमचो आनी सुभाष फळदेसाय ती पाहणी केल्ली तेच्या कळून कांय इम्पॅक्ट जावंक ना पूण तो हांव एक तांकां एक विनंती करता की माध्यमांचो की हो जर आमी जर लेटर फॉरवर्ड कधी हेतून आमच्या नेविगेशनान तर तेंच्यांनी तो सुटावो करचो आनी जेणे करून लोकांचो वाया वयता टायम पळय तो वाया वयचो ना अशें दिसता आनी चुकून अश्यो मादी कुल्ल्यांक धरल्यार परतून उदकात सोडचे जेणे करून तांकां प्रजनन करपाक मेळटलें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां दर्यांतली जैवविविधताय आनी फुडारा खातीर कुल्ल्यो तिगोवन दवरपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें साठी ही आयडिया आम्ही आज सजेस्ट केलेली आहे याच्यामध्ये जी फिमेल क्रॅब आहे जी बेरिड फिमेल आपण म्हणतो तिला एग्स जे अटॅच असतात तर ती कन्झर्व करण्यासाठी जे फिशरमन आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम आहे ऍक्च्युली आणि जर तुम्ही ती पकडली आणि जर ती सोडली तर गोवा गव्हर्नमेंट सेम सर हॅज ॲग्री टू गिव्ह सम इन्सेंटिव्ह त्याने बेरिड फिमेलचं कन्झर्वेशन होईल आणि जी स्टॉक एनहान्समेंट आणि जी बेसिक सीड रिक्रुटमेंट टू द नॅचरल मँग्रोव्ह एरिया ती प्रमोट होईल आणि गोवा स्टेट विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन द क्रॅब कल्चर एरिया. नमस्कार. आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय हे प्रमोट करता असताना आयच्या ICRतल्या सायंटिस्टाकडे डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी माझ्या लक्षात हाडून दिल्यो. गोंयकाराक कुल्ली खावपाक खूप आवडटा आणि तितूंतल्या तितून द बर्ड क्रॅब ही खूप मोठ्या टेस्टीन खाता आणि तातूंतल्या तितून आयच्या पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आम्ही म्हणटा तशें फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली क्रॅब कुल्ली ही बेरीड क्रॅब अशें तिका म्हणटा म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आणि तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आणि आनीक कुल्ल्यो जाता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही. ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची आणि जेणे करून खूप मोठ्या प्रमाणात कुल्ल्यो ह्यो आनीक त्या भागात आनीक मोठ्या प्रमाणात जातल्यो. म्हणून हांव गोंयकारांक आव्हान करता की स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीची कुल्ली सोडप गरजेची आसा. पॉलिसी डिसायड आमी एकंदर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट करतले बट ताज्याय पयलीं सुद्दां ह्या कन्सेप्टाक हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता कारण आमी गोंयकार तशे नुस्तें खावपी हौशी म्हणून हांव सांगता की ह्या पद्दतीची कुल्ली खाव नाकात परत एकदा उदकांत सोडात आनीक कुल्ल्यो खूप मोठ्या प्रमाणात जावच्यो हीच संकल्पना आसा. आमकांच त्यो मेळटल्यो
हे सांगता असताना हांव सगळ्या जाणांक परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करुया हे सांगता. स्वातंत्र्य दिसा केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेसीच्यो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नाराजी उक्तायल्या. स्वातंत्र्य लढ्यात लाखांनी भारतीयांक प्रेरणा दिवपी वंदे मातरम ह्या देशभक्ती गीताक योग्य मान आणि आदार मेळपाकूच जाय अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगतात. ऐकात. काँग्रेस पार्टी ज्यांच्यानी इतकी वर्सां या देशाचेर सत्ता केली आणि आपले काँग्रेसचे राज्य चलयले तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा तसो वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता खातीर राष्ट्रगान जे आसा हे तांच्यांनी ज्या पद्दतीन लोकां समोर हाडपाक जाय आसलें तो केन्ना हाडलो ना. पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणटा वंदे मातरम हो मंत्र घेवन जेका आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या गिताक मान दिलो, सन्मान दिलो आणि जेन्ना सरकारान नोटिफाय केलें की वंदे मातरम हे पूर्ण म्हणचें आणि राष्ट्रगानाच्या पयलीं म्हणचें राष्ट्रगीत म्हणून म्हणचें जेन्ना सरकारान ठरयलें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी हे पूर्ण वंदे मातरम म्हणपाक कांयच फरक पडनाशिल्लो. ओके, हातूंतल्यान वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनीक जागृत जातालो. वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत ही दोनूय गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेतल्यान आमी सातत्यान म्हणत येना आनी वंदे मातरमांतल्यान ते आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो. पेडणे वजरेच्या शेटयेच्या घरांचेर वडाचें झाड कोसळिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालें. रातच्या 8 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडली. देवादयेन जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दाग कैद केलें. उजो पालोवपी दान घडणूक थार वचून सुवात नितळ केली. विमल इलायची वा पान मसाल्यांच्या जाहिराती व प्रचार मोहिमेत कथित वाटो आशिल्ल्या संबंधी महाराष्ट्राच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान अभिनेते अजय देवगन, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ हांकां कारणां दाखल नोटीस जारी केल्या. अन्न सुरक्षा कायदो आणि संबंधित नेमांचे कथित उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप ह्या नोटीशी वरवीं केल्ल्याचें कळटा. देखून 15 दिसां भितर तांकां जाप दिवपाक सांगिल्ल्याचें मुखार आयलां. फाटले कांय दिसांच्यान पावसान ब्रेक घेतला. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडटा. फुडले 7 दीस म्हळ्यार 16 ते 22 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आमी मनयतात. सप्तकाच्या प्रत्येक वारात श्रावणात परब आसता. श्रावण महिन्यात येवपी आयतारांची सवाशीण बायलां पुजा करतात. देखून सांखळे, खोर्ले, म्हापशा तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधीन सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात. श्रावणांत आयतार पूजन हो पारंपरीक पद्दती वेळान चालू आसा. म्हाका जशें मायन सांगलां की आयतार पूजन करतना पाटार एका पाटाक रांगोळी घालता. तेजेर पाटाचेर चंद्र काडटा, सूर्य काडटा आनी तेजेर हळदीचे कूट एक दवरता आनी सुपारी दवरता. तेजेर पत्री घालता, फुलां घालता, तेजी पुजा करता, नैवेद्य दाखयता. थोडी जाणां आयतार पूजन 4 आयतार पुजता, थोडी पयलोय पुजता, थोडी निमाणोय पुजता. आज श्रावणाचो पयलो आयतार आसा. आमी असोच वर्सान वर्सा आयतार हे पुजता. ह्या वर्सा 4 आयतार येयल्लेले आसा आनी सो हे आयतार सहसा गोंयानच केले जाता. ते आमी सगळी पानां, फुलां, नाल्ल बीन कळस पुजून तेजी पुजा करता. सो तेका पयल्या आयताराक आमी मुटले दाखयता, दुसऱ्या आयताराक आमी द्रोण दाखयता, तिसऱ्या आयताराक आमी पातोळे दाखयता आनी चवथ्या आयताराक आमी पोळे दाखयता. अशें आमी वर्सान वर्सा
4 किंवा 5 इले जाल्यार 5 करता, 4 इले जाल्यार 4 आयतार करता. ह्या वर्सा 4 आयतार येयले जाल्या खातीर आमी 4 आयतार करतली. अर्दी लोक तो पानां पुजूनच करता, पण आमी तो कलश पुजून आमी ती पुजा करता. ती पुजा आमी करतना कलशान पयलीं उदक घालता, हळद पिजर घालता, हळकुंडा घालता, पानां सुपारेचो विडो घालता आनी तेका नाल्ल दवरून नाल्लाक आमी एक तरेचे पान लायता. अशे 4 आयताराक आमी वेगवेगळे तरेचे तेका पान लायता. आनी तेका वगैर सायडीक गणेश पुजा म्हणून गणपतीचे स्थापना करता आनी सूर्य आनी चंद्र काडटा, तेजी आमी पुजा करता. आनी तेका सगळ्या तरेचे फुलां जावं पानां आमी सगळीं पानां काडटा आनी तेजी पुजा करता. दुर्वा घालता, गणपतीचे स्थापना करता तेका दुर्वा घालता आनी सांजचो आमी 5 सुमार तेका पावयता तुळशी कडेन. सत्तरीतल्या गोयली गावात शेतकाराच्या बागायतीत तांबड्या केळींचे विक्रमी पीक झाला. शेतकार यशवंतराव देसाई यांच्या बागेत पिकिल्ल्या केळीच्या गडाचे सुमार 25 किलो वजन आसा. तांबड्या केळीची ही जात चड करून केरळ आणि महाराष्ट्रात मेळटा. पौष्टिक गुणा वांगडाच ह्या केळीक आयुर्वेदातूय खाशेलें महत्व आसा. नागपंचमीचे फाटभुंयेर बाजार वेगवेगळ्या सामानांनी फुल्ला. आकर्षक नागांसयत पातोळ्यो करपाक लागपी हळदीची पानां, शेरवडां, बेल, अळू आनी नागपंचमीक लागपी हेर सामान बाजारात भरला. सामानाची खरेदी चालू आसा. सोमारा सकाळी खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास विक्रेत्यांक आसा. एके वटेन शेगीत पडपी पावसाक लागून अंदू शेरवडां, हरणासारख्या फुलांचो प्रमाण बाजारात कमी आसा. तरी नागपंचमीक लागपी सामानाचे मोल मात समाधानकारक आसा. मोला विशीं वाणपण करतना भक्तूय ह्या सामानाची उमेदीन खरेदी करतात. चिकण मातयेपासून केल्ले वेगवेगळ्या आकाराचे नाग बाजाराक विकपाक आयल्यात. 100 ते 1000 रुपया मेरेन किमतीचे नाग उपलब्ध आसात. मयेचे एक कलाकार बायलेन स्वता तयार केल्ले नाग बाजाराक विकपाक हाडल्यात. आणि या वर्षी आम्ही नागोबा विकपाक हाडला. आमचे हे मातीचे आसा. स्टार्टींग 50 रुपयाच्यान स्टार्ट आसा. 50, 100, 200, 1000 पर्यंत आमचे नागोबा आसता. म्हटल्यार सपोर्ट बरो गावता कस्टमरांचो आणि जितले आमी करता तितले सगळे आमचे सेल जाता. तू स्वतः करताय? हो, हितूर आमची फूल फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता पेंटिंगाक बी. आणि आमचे प्युअर मातीचे आसता नागोबा. म्हणजे तुका पेंटिंग बी तू करता? हय, करता. हांव करता. आमची फूल फॅमिली करता. आमचो वार्षिक बिझनेस चालू दिसता गणपती तशें. म्हणजे वार्षिक तुम्ही हांगा बिचोले हाडटात? हय, बिचोले आणि म्हापसा आसता आमचे. फळे आसा, पातोळ्याचे भाजी आसा, ही आहा, शेरवडां आसा, सगळें आहा आमच्या कडेन. अजून सामान कमी कित्याक बाजारात? पावसान मातशें हें जालें न्हू, बिगाडलें ताका लागून बरें सामान ना उरलें. काडपाक मेळना? काडपाक मेळना. 50 आनी लायल्या. कितले आसता मोळे? 10 आसा, 25 आसा. अजून ना म्हणटा येयले लोकांनी. मागीर सांग. चालू भरतलो फाल्यां सकाळी मेळना? सकाळ मेळया. अंदू पावसाक लागून सामान कमी? कमी. कितें अंदू कशी आहा? म्हणून कशी आहा, वयली गांवांना शेरवाडा. कित्याक लो? वयर काडून गावता पावसाची. पावस भरपूर पडलो. पूण तुज्या आतां शेरवडा आनी कितें आहा विकपाक? ही पटली आहा. नागाक बी.
भाई तुम्ही दर वर्सा हांगा विकता नागोबा चित्र शाळेन काय परिणाम जाता मागीर काय व्हरपाक येनात काय कशें कितें हांगा तें सगळें आमचें वर्ग आनी चित्र शाळेन मागीर ना तेका सांगून दवरलेलें आहा हां आतां म्हाका सांग कितले तरी नागोबा दर वर्सा करता तुमी आमचे 280 आसता 280 आनी गणपती कितले करता 100 आता बाजारान व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो येता अशा प्रकारचे नागोबा बी येता हलके प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे येता नागोबाय बी येतात थोडे कोण हाडटा तुमचे कडेन बी डिमांड करता आमकां हलकेच मूर्त्यो जाय हलकेच नागोबा जाय तशें कितें आसता हय तशें आसता पूण तुमी ते हाडिना कितले करता गणपती तुमचे कडेन खूब आसता आनी नागोबा कितले करतात आता व्हडलो नागोबा कसो तुजो आनी धाकटो हय बारीक 50 सो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो बी येता तेचो काय परिणाम जाता खऱ्या मुर्तीकारांचे तशें आतां मातयेचे एका जड आहा म्हणून सांगता प्लास्टरचे लो आसता न्हू हय पूण तुमचे मुर्तीक जे कोण चिकण मातयेच्यो मूर्त्यो करता तेचेर परिणाम जाता थोड्यांक आतां जड लागता म्हणून ते मागीर दुसऱ्या वर्सा येयना ओके प्लास्टरचे हेका नागोबा तुमकां बाजारान हाडचेच पडटा काय थंयच्यान मागीर लोक व्हरनात वर्सा हाडटा कितले हाडटा वर्सा तुमी नागोबा घरच्या घरा करता काय कामगार बी हाडचे पडटा तुमीच करता गणपती तरी कितले करता वर्साक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आयतारा मडगांव बोर्डा पॅरिशेच्या सेंट जोकीम पेट्रोनेचे फेस्त तशेंच ह्या फेस्ताक पेराचे फेस्तूय म्हणून वळखतात ते व्हडा उमेदीन मनयले होली स्पिरीट इगर्जेचो पॅरिश पाद्री फादर डॉमिनिक नोरोना मुखेल पाद्री म्हणून हजर आशिल्लो फादर मेनॉय डिसोजान प्रवचनांतल्यान भक्तांक संदेश दिलो ह्या संदर्भात फादर डायलन डिकॉस्टा आनी फादर फ्रँकी फर्नांडिसान सगळ्यांक सेंट जोकीमाच्या फेस्ता निमतान हुनूक परबी भेटयली मगर भाव भयणानो आयज आमी आमच्या बोड्डेच्या गांवान बागेवन जोखी आमच्या आस्काराची दोबाजीक परब समारंभ तर ह्या भाग्यवंताची परब आमी तुमकां सगळ्यांक आनी खेरीत भाशेन बोड्डेकाराच्या फिरकोसकारांक आमी खुशालकायेन आनी कृपेन भरलेली संतोषाची आमी ओतरेकतात देवान तुमचेर ह्या भाग्यवंता उदेशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो कोकण रेल्वेन 2025-26 वित्तीय वर्सा बरीच आर्थिक कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपया निव्वळ फायदो मेळयला तशेंच येरादारी येणावळीत 100% वाड जाल्या आनी रेल्वे प्रशासनान प्रवाशांची सुविधा सुरक्षितता आनी मुळावे साधन सुविधा उदरगतींचेर खासा भर दिला कोकण रेल्वे प्रशासनाक 2025-26 वित्तीय वर्सा 199.63 कोटी रुपयांचो निव्वळ फायदो झालो या काळात येरादारीची येणावळ 943.74 कोटी रुपया जाल्या जी फाटल्या वर्सा परस 6% वाड जाल्या तिकेट नाशिल्ल्या प्रवासांचेर केल्ले तपासणी मोहिमेक लागून 16.60 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी जाल्यार स्क्रॅप विक्रींतल्यान 34.12 कोटी रुपया आणि हेर वस्तू वयल्यान 39.5 कोटी रुपया मेळ्ळे स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची तोखणाय केली थळाव्या आणि ल्हान उद्देगाक चालना दितना 55.5% खरेदी थळाव्या उद्देगाकडल्यान जाल्ली जी केंद्राच्या 25% मोग परस चड आसा CSR उपक्रमांतल्यान रत्नागिरी आणि कारवारांतल्या 25 शाळांक 55 संगणक आणि 22 प्रिंटर जाल्यार 15 महाविद्यालयांक 18 डिजिटल स्मार्ट स्क्रीन दिले मडगाव जंक्शनाचेर आशिल्लो पोरनो
वचनो पदयात्री पूल काडपाचे आव्हानात्मक काम पुराय करपी पंगडाक 3 लाख रुपया सामूहिक इनाम जाहीर केले. रेल्वे कार्यावळी वेळार प्रवाशांचो जीव वाटावपी 12 अलर्ट कर्मचाऱ्यांकूय भोवमान केलो. चालू आर्थीक वर्सा 20.53 कोटी रुपया आणि फुडल्या 3 वर्सात सुमार 105 कोटी रुपया प्रवाशांच्या सुविधा खातीर खर्च करपाची येवजण आसा. जानेवारी ते जुलै 2026 या काळात 10,313 प्रवासी गाडयो, 245 गिमाळ्यो खाशेल्यो गाडयो आणि 3,785 मालगाडयो चलयल्यो. सुरक्षा कारणाक लागून 10 स्टेशनां आणि 1 हॉल्टाचेर 196 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. अपघात वा आणीबाणीच्या वेळार बेगीन हवाई सर्वेक्षण करपा खातीर अपघात रिलीफ मेडिकल व्हॅनाक ड्रोन कॅमेराय दिल्यात. मजगती आरपीएफाचोय महत्वाचो वांटो आसा. ऑपरेशन अमनत खाला 206 प्रवाशांतले 90.55 लाख रुपया मोलाचो शेणिल्ले सामान परत केले. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खाला 56 अल्पवयीन भुरग्यांक सोडयले. ऑपरेशन सतर्क खाला 3,813 बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात आणि 24 स्मगलरांक अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. माझे नाव ललिता लोह गावकर. मी कुडचिऱ्या भटवाडी रावता. तेन्ना म्हाजो घोव एक्सपायर्ड जालो, म्हणजे सुसायड करून. हेल्प करपाक म्हाका रावपाक कितें हें नासलें. तेन्ना सद्गुरू दुमे हांकां तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो, म्हणजे घर बांदून दिता म्हणून. आनी आयज तेंच्यांनी भुमी पूजन केलां आमी. तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो. कितें जावं म्हाजे धाकटे 2 जाण भुरगीं आहा तेन्ना हेल्प केलो. त्या बद्दल मी तांकां थँक्यू म्हणटा आनी तेंचे देव बरें करूं. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे स्वप्न